प्रितीच्या भावान भयणो, आयज आमी ह्या पवित्र सातोड्यान भितर सरलेलीं आसात आनी आयचे मार्कूचे शिव वर्तमानांत भायर सावन आमी पळयलां. जेन्ना आमी ताळ्यांचेर आशिर्वाद घाल्लो तेन्ना सावन पळयलां जेजू ताची बेतानियेंत ताची वाट सुरू करता, ही जैतिवंत वाट सुरू करता. आनी आज आमी पळयतात जे आदल्या शास्त्रांनी बरयल्लें की राजा येतलो आनी जेजू दाखोवंक सोदता तो राजा येता, तो काल्तिकायेन येता, तो राजा येता, तो आमकां सोडवून दिवंक येता आनी तो एक गाडवार बसून येता तशें दाखयल्लें आसा. आनी आमी तें भायलें आसतना जेन्ना आमी ताळ्यांचेर आशिर्वाद तेन्ना वाचलेलें तें आमी आयकलां. जेजू आपल्या शिसांक ते गाडवाक हाडूंक सांगता आनी तो गाडवाचेर वचून येता. आनी आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो, पयलेच जावन जेन्ना ताचो जल्म जालो तेन्ना जावन आमी पळयतात हो एक राजा जो आमकां सुटका दिवंक येयला, तो कालतो जाला. तो आपलें आख्खें देव, ताची आख्खी पदवी, देवाची पदवी तो लिपोवन धरून आमचे भाशेन तो मनीस जाता. आनी आज देखून तो आमकां दाखयता की आपूण एक कालतो राजा, आपणाक व्हडपण नाका आनी तेंच आमकां शिकयता. मोगाच्या भावान भयणो, ह्या आमी पवित्र सातोड्यांत भितर सरता आसतना आमचीं काळजां आमी काल्तिकायेन भरून घेवुया, जेजू भाशेन आमी जावुया, कित्याक जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. देवा बापा मुखार एक काल्ती मनशां जावंक तो आमकां शिकयता. थोडेच दीस उरलेले आसात जेजूच्या मरणाक आनी तो आमकां तेजें मरण येवसर पर्यंत देखून हे शेवटाक देखून तो आमकां सांगूंक सोदता की आमी देवाचीं भुरगीं, आमी तर देव तर आमच्या जिवितांत विजमितां घडोवन हाडटलो, देव तर आमी आमच्या जिवितांत बरें हाडटलो. जाल्यार आमी आमच्या कश्टांतल्यान आमी जेन्ना वतात तेन्ना आमी देवाचेरच भार धरून, देवाचेरच आमचें आख्खें जिवीत धरून आमी मुखार वचूंक जेजू आपयता. मोगाच्या भावान भयणो, आमी तरी आमचे पवित्र पुस्तक वाचल्यार आनी ह्यो जेजूच्या कश्टा मरणाच्यो आमी तरी काणी वाचल्यार न्हू आमकां दिसून येता. हे दिसांनी आमी पळयलां जेजूक ते जायते फावटी मारूंक सोदताले आनी जेजूकूय भिरांत दिसताली, पूण जेजू ते भिरांतेक ताणें फुडो केलो आनी तो देवाचें हें कार्य ताणें दिल्लें तें तो मुखार व्हरता. आनी आयजूय आमकां पयल्या वाचपानूय तेंच दिसून येता. आमकां आज सोरेस्पराचे चाकराचें गीत आयकूंक येता. इसायास प्रवादी आमकां सांगता की हो सोरेस्पर चाकर तो आयज त्या चाकरा विशीं सांगता, तो जेजूकूच उलो करता, तो जेजूकूच एक कंपेर करता. जेजू मोदें आनी ताचें मोदें कसलो आमकां राजा दितलो तो आयज पयल्या वचपान आमकां कळलेलें आसा. आनी त्या चाकराचे गूण जावन आसात, तो चाकर जावन आसा जेजू भाशेन, जेजू भाशेन हो चाकर आपलें आपोवणें आप कुशीन स्विकारता. जेन्ना देवा बापान आख्खे रितीवेन पळयलें संवसारांत जायतें वायट चलता तेन्ना जेजूक ताणें धाडलो, आपल्या पुताक ताणें धाडलो आनी देवाचें हें आपोवणें जेजून स्विकारलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हेंच कार्य करूंक, जेजूचेंच कार्य करूंक, देवाचेंच कार्य करूंक आमकां दुसरीं जेजू जावंक ह्या आयज संवसारांत आपयल्लीं आसात. हेंच जावन आमचें क्रिस्तांव भाव भयणाचें, देवाच्या जेजूच्या पाटलावदारांचें हें मिसांव आसा. आमी दुसऱ्यांक जेजू जावंक आनी जेजू हेंच आमकां आपूण स्वर्गार देंवन हे संवसारांत देवन आमचे भशेन मनीस जावन तें दाखयता. दुसरें म्हणल्यार हो चाकर जो इसायास प्रवादी उलयता तो म्हणटा तो चाकर देवा लागीं संबंदान आसता आनी जेजूय देवा लागीं संबंदान आसा तें आमी पळयलां. पवित्र पुस्तकांत पळयत जाल्यार जायते फावटी आमकां दिसून येता की जेजू एकसुरो दोंगरार वेतालो, एकसुरी जाग्यार वेतालो आनी आपल्या बापा लागीं तो संबंद दवरतालो. आनी हेंच तो आमकां आयज धरूंक सांगता, जेजूच्या भाशेन आमकां जावंक आपयता. मोगाच्या भावान भयणो, आतांच आमी जेजूच्या कश्टांचें वाचप आयकलेलें आसा आनी जेजून देवान दिल्लें कार्य आपूण केलें
आनी तो जाणा तो कोश्टा मनांतल्यान वचपाचो आसा आनी तरी आसतना तो देवाचें आयकता. मार्कुच्या शुभ वर्तमानांत गोळी हांकां आयकूंक मेळना, पूण दुसऱ्या शुभ वर्तमानांनी हांकां आयकूंक मेळटा की जेन्ना जेजू मड्यांत आसलो तेन्ना जेजू देवा लागीं मागता, देवा आपणाक जाता जाल्यार हें काडून उडय, पूण म्हजी खुशी न्हू तुजी खुशी जावं दी. मोगाच्या भावान भयणीनो, जाता ते भाशेन आमी आतां हे पयस सतोड्यां भितर सोदता आसतना जेजूच्याच पावलांनी चलूंक, जेजू भाशेन आमी कालती जावन एक कालतिकाचे मनशां जावन आमी दुसऱ्यां लागीं वागूंक, जेजू भाशेन जेजू आमचो सोडवणदार जो आमची पातकां व्हरता जेजू भाशेन आमी जावंक, एक व्हडपणाची मनशां न्हय पूण एक ल्हानवीक काळजाची मनशां जावंक आमकां तो आपयता. हेंच आमी देवा लागीं हीच करपा मागुया आमच्या जिवितांत, आमकां एक बरी मनशां, एक ल्हानवीक काळजाची मनशां करूंक. आतां आमी ह्या जेजूच्या कोश्टा मरणांत वांटो घेता आसतना हेंच आमचें प्रार्थना जावन दी की आमी जेजूक आमच्या काळजांनी भितर घेवया, आमच्या सोडवणारा बरोबर आमी ताचेच बरोबर आमी कोश्टा मरणांत वांटो घेवया आनी आमच्या पातकांची दूख धरुया, कित्याक तो आमच्या पातकां पासत तो ह्या कोश्टा मरणांतल्यान वयता आनी आमच्या आखी पातकांतलो तो आमकां सोडयता. मोगाच्या भावान भयणीनो, ह्या पयत सातोड्यांत भितर सरता आसतना हीच आमची मागणी जावन दी की आमी जेजू भाशेन हे कोश्टा मरणांत वता आसतना देवाच्या आदारान आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट मरण येता, जायते आवगोळी येतात, तेन्ना जेजू भाशेन आमी देवाच्याच आदारान देवाचेरूच आमचो भावार धरून देवा बापाच्या संबंधानूच रावून आमी ते फुडो करतले म्हूण मागुया.